नमस्कार आणि येवकार. आयच्या या खाशेल्या पत्रकार परिषदेत आमच्याबरोबर आसात आमचे दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, आमचे उत्तर गोयचे जिल्हा अध्यक्ष बाब बिरेन शिरोडकर, आमचे दक्षिण गोयचे जिल्हा अध्यक्ष बाब साबियो सिल्वा. आम्ही गेल्ले 2-3 दीस पहिले की NIOचो म्हादयचेर रिपोर्ट आयला आणि त्या रिपोर्टा बद्दल वेगळ्यो वेगळ्यो प्रतिक्रिया आम्ही पळयल्यो. काल आम्ही मुख्यमंत्र्याचे रिएक्शन पळयले की तो सांगता की आपण तो अजूनही रिपोर्ट पळोवना. आता वो रिपोर्ट एप्रिल 2024 आयला, म्हणजे जवळपास 1 वर्ष जाऊन गेले आणि सरकार जे म्हणता, मुख्यमंत्री म्हणता की म्हादय आपल्या आवयपेक्षा व्हडली, की हांकां कितलो सिरियसनेस आसा म्हादयचेर हे दिसून येता. 1 वर्ष जो रिपोर्ट येता आणि सरकाराक टाइम ना तो रिपोर्ट पळोवपाक, विच शोज दॅट व्हॉट अँड हाऊ सिरियस दे आर अबाउट म्हादय डायव्हर्जन. आता वेगळे वेगळे स्पेक्युलेशन आयल्यो की NIOचो जो रिपोर्ट आसा तो सांगता की चड इम्पॅक्ट जावचो ना गोंयचेर. आम्ही आज या पत्रकार परिषदे मार्फत सगळे गोंयकारां मुखार काही फॅक्ट्स, काही स्टडीज, काही रिपोर्ट आमचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हे तुमच्या मुखार, गोंयच्या जनते मुखार हाडटले. परत एकदा गोंयच्या जनतेक आश्वासन दिवपाचो आमचो स्टँड पयली आशिल्लो. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो स्टँड म्हादयचेर हो कायम उरतलो. वी विल मेक शुअर की जे डायव्हर्जन थंय इलिगल पद्धतीन जे चल्ला हाजेर गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो विरोध आसतलो आणि वी विल फायट टू प्रोटेक्ट अवर रिव्हर म्हादय. काँग्रेस पक्ष जेन्ना केंद्रांतूय आशिल्ले, जेन्ना राज्यांतूय आशिल्ले, तेन्ना काँग्रेस पक्षान तेन्ना म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल हो फॉर्म केल्लो. हाजे वयल्यान कळटा की काँग्रेस पक्ष कितलो हाजेर सिरियस आशिल्लो. आता काही वेगळे वेगळे एजन्सीज ते तुमच्या मुखार दवरतले. फॉर एक्झाम्पल वेस्टर्न घाट कमिटी आणि ताजो स्टडी जे प्रोफेसर सुबिमल घोष जे IIT बॉम्बेतल्यान जे पास आउट जाल्या, हांणी त्या रिपोर्टान कितें मेन्शन केला, तशेंच एडवान्स अर्थ अँड स्पेस सायन्सीस हांचो रिसर्च एनालिसिस कितें सांगता, ताज्या उपरांत IISc बँगलोर हांचे रिसर्च बाबा कितें सांगता हेय तुमच्या मुखार आमी दवरतले. आणि तशेंच निवा नॉर्वेजियन एजन्सीन हाजे कितें परिणाम जातलो, कितें हाजे ड्रॉबॅक्स आसा, कितें इफेक्ट जातले, हे तुमच्या मुखार आमचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हे तुमकां संबोधीत करतले. आणि मागीर आमी विल शो द प्रेझेंटेशन की हाजो इम्पॅक्ट कितें जातलो आणि हो जो सगळो डेटा आणि सगळी जी इन्फॉर्मेशन जे आमचे कडेन आसा दॅट वी आर गोइंग टू हँड ओवर टू निर्मला सावंत, ज्यो म्हादयक लागून ज्यांचे सुप्रीम कोर्टात मॅटर चालू आसा, हू इज फायटिंग लिगली द बॅटल टू प्रोटेक्ट म्हादय. आफ्टर दीस प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही तुजे कडेन उलयल्या की आमकां थोडे आनी मटेरियल मेळ्ळा विच विल हेल्प देम स्ट्रेंथन देअर केस इन सुप्रीम कोर्ट. कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस. जशें आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला, आयज आमी जे रिसर्च केल्ले आसा, खुबशे एमिनंट सायंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जे खुबशी वर्सां जाली तांचो रिसर्च चालू आसा.
जावं ते IISc बेंगलोर तांचो रिपोर्ट आसा तो इट इज इन पब्लिक डोमेन आता आणि तांणी कर्नाटक सरकाराकूय दिला सांगून की ते बेंगलोरचे जाऊन कर्नाटकाच्या सरकाराक सांगला तुम्ही कितें करता दॅट विल डिस्ट्रॉय द एंटायर इकॉलॉजी गोवाच न्ही नॉर्थ कर्नाटका डिस्ट्रॉय जातले तरी पण कित्याक आयकना ते आमी पळयतले आता प्रेझेंटेशन तशेंच IIT बॉम्बेनूय स्टडी केला तांणी आपणाचो रिपोर्ट हाडला तशें एक नॉर्वेजियन इन्स्टिट्यूट रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे उदक्या बद्दल खूबशे रिसर्च करता तांणी एक रिसर्च केला हे सगळे आमचे कितें आसा प्लस रेफरन्सीस डॉक्युमेंट्स रिसर्च पेपर्स ते आमी मेन्शन केल्ले आसा बिसाइड्स हँडिंग ओवर टू मिसेस निर्मला सावंत आणि डॉक्टर राजेंद्र केरकर आम्ही जाय जाल्यार इवन गोयच्या सरकाराक दिता चीफ मिनिस्टराक दिता आमी हे ही लढाई पळय आसा सुप्रीम कोर्टान दॅट विल बिकम मोर मिनिंगफुल मोर सायंटिफिकली हे प्रूव्ह केल्ले सो आनी टायम घेनासतना आमी हे प्रेझेंटेशन तुमच्या मुखार दवरता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा प्लस आमचो प्रेसिडेंट खंय आशिल्लो ताका रिक्वेस्ट केलो तो सोडून ते फंक्शन आयला म्हूण देव बरें करूं म्हणटा तसोच आमचो नॉर्थ गोवाचो प्रेसिडेंट बाब वीरेन शिरोडकर आनी साऊथ गोवाचो प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे तुम्ही पत्रकार भाव भयणी हांगा आयले म्हूण ह्या टायमार देव बरें करूं ही आमची फर्स्ट स्लाइड पळय आसा हो फोटोग्राफ काडलेलो 1989 एक कर्नल सैनी म्हूण हातून फुल हे पळय फॉरेस्ट एरिया आसा विच इज रनिंग टू ऑलमोस्ट 1000 स्क्वेअर किलोमीटर हातून दोनूय आसा मादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आणि भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी ह्यो दोनूय हातून ह्या फॉरेस्ट एरियान येता आता आम्ही फक्त म्हणटा कितें आणि ते पळय जे NIO म्हणटा उदकाचो परिणाम ना आणि खूबसो परिणाम जावपाचो आसा आणि खूबसो डेंजर आसा उदकाचोच न्ही हे येता व्हडले फॉरेस्ट बायोडायव्हर्सिटी आसा रिच बायोडायव्हर्सिटी हाचो परिणाम ग्लोबल वॉर्मिंगाचो कसो जातलो क्लायमेट चेंजाचो कसो पडटलो डायरेक्ट आसतलो हाचो असर हातून आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्ट कार्बन फिक्सिंग हांवें जे म्हळ्यार 1000 स्क्वेअर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया सो कार्बन फिक्सिंग कशें जाता आमी ल्हान आसतना इस्कॉलान आमकां शिकयल्ले प्लांट्स टेक कार्बन डायऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सिजन ते कशें जाता कार्बन डायऑक्साइड जे एटमॉस्फियरान आसा ते प्लस जे वॉटर पार्टिकल्स आसा वॉटर मॉलिक्युल्स आसा मॉइश्चर आसा ते कंबायन जावन सनलाइट एक्ट्स एट अ कॅटलिस्ट फोटोसिंथेसिस जाता आणि इट रिलीजेस ऑक्सिजन सो ऑक्सिजन प्लस ग्लुकोज म्हणजे झाडाक जाय आणि हे पळय जो कार्बन डायऑक्साइड तो एब्झॉर्ब करता ही झाडां जावं पानां जावं ताचे स्टेम्स रूट मुनां हे सगळे कार्बन इज स्टोर्ड इन दॅट फॉर सेंचुरीज सो इट दिस इज ऑल्सो गुड की आम्ही म्हणटा झाडां कापनाका फॉरेस्ट कापनाका आणि ह्या खातीर डायरेक्ट इम्पॅक्ट आसा क्लायमेट चेंजाचेर नेक्स्ट स्लाइड हे पळय दाखयता आमचे इज रिगार्डिंग एक प्रोपागंडा जाल्लो आसा कर्नाटकान केल्लो आसा प्रोपागंडा की जे म्हादय जी येता ती दर्यान जाता उदक वेस्ट जाता सॉरी इट इज अ रॉंग प्रोपागंडा फक्त आपणाचे कारनामे कव्हर करपाक हे जेन्ना उदक वेन रिवर म्हादय फ्लो जाता तेन्ना जे डेब्री आसा डेड एनिमल्स आसा जनावरां मेल्लीं आसा जे खाणे पडलेले आसा पानां पडलेलीं आसा हे सगळे क्लियर करता ते हे क्लियर करून दर्यान हाडून सोडटा आता ते म्हणटा आमची म्हादय वेस्ट जाता उदक वेस्ट जाता ना ती मलप्रभा तांची आसा पळय दॅट
that travels over 1,500 kilometers into Bay of Bengal, across peninsula, eastern side वता ती. तशीच आमची म्हादय या साइडीक येवन आमी जेन्ना गोंयांत येता आमी मांडवी म्हणटा. जेन्ना हे सगळे आमी जो म्हणटा डेड वूड जावं, जनावरां जावं, पानां जावं, लाकडां सगळी जेन्ना हाडटा, दोज आर द न्यूट्रियंट्स, फर्टिलायझर. तो फर्टिलायझ करता आमचे दर्या आसा पळय ते. आनी ते फर्टिलायझराक लागून कितें जाता तें पळया. फॉर मिलियन्स ऑफ इयर्स झाडां कितें मोडली, पडली, कितें जळून गेली जाल्यार कार्बन डायऑक्सायड कॅन बी रिलीज. बट algae पळय आसा, इट टेक्स द कार्बन डायऑक्सायड, keeps it at the bottom of the sea for millions of years. This is how carbon dioxide is pulled in. That is known as carbon fixation or carbon sequestration. आणि एक उतर आसा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन म्हणजे ही algae पळय आसा ते सगळे CO2 काढून घालता आणि जमनीच्या दर्यान सारखी थंय दवरता. This is how it controls global warming. Global warming असं पळय टेम्परेचर डाऊन करता. आता हे पळय आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला पळय, हे पळय रिसर्च पेपर हे सगळे आसा. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, नॉर्वेजियन इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर रिसर्च, ETRI म्हण, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकॉलॉजी एंड एन्व्हायरमेंट, ही बँगलोरची ETRI, आणि मागीर IIT बॉम्बे, हे सगळे आसा. हे आमी तुमकां जाय जाल्यार मागीर तुम्ही फोटो काडपाक जाता. सो लॉट ऑफ रिसर्च हॅज बीन डन. आणि हे तर कंपेअर करशी जे एनआयएन केला आणि प्रेझेंट केला. एनआयएन कोणी केला? हायड्रोलॉजिस्ट. हायड्रोलॉजिस्टाक कितें येता? फक्त उदकाचेर उदक डायवर्ट जाले, गोंयचेर असर पडचो ना. हातून एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट. ताणी केन्ना केलो ही रिसर्च? जेन्ना एक रिसर्च जाता, जेन्ना एन्व्हायरमेंटल असेसमेंट करचे पडटा, तेन्ना सगळे सिजन्स पळय आसा, जावं मनसून, जावं समर, जावं विंटर, हे सगळ्या सिजनांनी तुवें इम्पॅक्ट पळोवपाक जाय. आणि फक्त पावसाच्या टायमारूच केला, मनसुनाच्या टायमार. आणि मनसुनाच्या टायमार कशें कळटलें तुमकां that there is going to be a detrimental effect? हे ताणी पळोवपूच ना. पावसान म्हणटा खूप पाणी आसा, सो ते म्हणटा there will be no effect. No, you have to study across the seasons. सो हातून दाखयता की this is an ill conceived, ill thought, wrong research by some hydrologist. रिसर्च करताना ताचो असर उदक तर ना जाल्यार मरीन जी मरीन फौना आसा, मरीन इकॉलॉजी आसा, बायोडायव्हर्सिटी आसा, ते 1000 स्क्वेअर किलोमीटर्स जंगल आसा, ताचेर कितें असर पडटलो ते तांणी करूंकूच ना. नेक्स्ट, हे तर पयशे तुमी आमचे गोंय हांगा आसा, महाराष्ट्र आसा आणि कर्नाटका, ते आम्ही एम्प्लिफाय केला. वयर तर पयशात तुम्ही राउंड सर्कलान जाल्यार तातून जो लाईट ब्लू आसा कलर तो ईस्टवर्ड वता, रायटाक वता. दॅट इज द मलप्रभा रिवर आणि तो फ्लोज ऑन बे ऑफ बेंगॉलान वता. आणि तो डार्क ब्लू पळय आसा जो लेफ्टाक वता, वेस्टवर्ड्स, दॅट इज आमची रिवर म्हादय. आणि ती रिवर म्हादय तर पयशी जाल्यार कर्नाटकान गोंया येता आणि महाराष्ट्रांच्यानूय गोंया येता. तीन कडच्यान ती येता. अशे आनीकूय ट्रिब्युटरीज आसा धाकटे धाकटे, सगळे कडच्यान ती येता. सो मेन म्हळ्यार ते तीन आमी दाखयता पळय ते. आता प्रॉब्लेम कितें? तुम्ही तर सकल पयशी ते रेड स्पॉट्स आसा पळय ते रेड स्पॉट ताका लागून हे प्रॉब्लेम जाला. कर्नाटकाच्या सरकारान 3 डॅम बांदपाक डिसायड केला आणि स्टार्टूय जालें काम तांचें. एक म्हळ्यार खालसा, एक बंडुरा आणि दुसरो हलतारा. हलतारा पळय आसा तो महाराष्ट्रा सायडीक आसा, खालसा आणि बंडुरा आमच्या सायडीक आसा. आता तुम्ही तर पयशात हे डॅम पळय बांदतात, जे खालसा आणि बंडुरा पळय आसा ते थंयसान उदक घेवपाचें ते बंद करता आणि डायवर्ट करून परते कर्नाटकाक वता, मलप्रभान वता. आणि सगळ्यांक वयर पळय आसा रेड स्पॉट, दॅट इज ते उदक म्हादयचे गोज इंटू महाराष्ट्रान, महाराष्ट्रांतल्यान परते ते गोंयांत येता. सो ते डॅम घालून थंय बंद करून दॅट इज ऑल्सो बीइंग डायवर्टेड टू मलप्रभा. म्हणजे फक्त ही लढाई आमची आणि कर्नाटकाची न्ही, महाराष्ट्राय आसा. महाराष्ट्राच्या
मार्चचें उदक तांणी बंद करून मलप्रभान व्हरपाक केला. आता हो पळय आसा हो कितें असर पडटलो आमकां जो ग्रीन पळय आसा पोर्शन दॅट इज म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी येलो पळय आसा भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी. आता हे 3 डॅम्स आता मॅपार घातलेले कशें असर पडटा पळय तो. जो हांगा पळय हांगा स्टॉप करता जे उदक येता जे म्हादय फीड करता भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी फीड करता आनी म्हादय लायफ दोगांयकूय ते फीड करता ते हांगाच बंद करता ते आनी डायवर्ट करता म्हणजे गोंया येवपाक दिना. तातूंत भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी जे तांच्या सायडीक आसा ते अफेक्ट जातले. हांगा पळय आसा हांगा डॅम घालून परते जे हांगा येता ते हांगाच बंद करून ते डायवर्टींग बॅक टू मलप्रभा. सेम थिंग हलतारा जे महाराष्ट्रा सायडीक आसा हे आमी तुमकां दाखयला. नाव कित्याक इट इज इम्पॉर्टंट हे एरो पळया तुमी. एरो पळय आसा that is the direction of the wind and that is the direction how the south westerly winds come. आणि साउथ वेस्टर्ली विंड्स म्हळ्यार आता पळय आमकां जो पावस येतलो तो पावसाचो डायरेक्शन ते द साउथ वेस्ट winds bring the rains to Goa and also parts of North Karnataka. So हो पळय असर पडपाचो आसा हो दोनूय स्टेटीचेर. एक कर्नाटकाक खबर ना तांकां आसा खबर तांकां रिपोर्ट सबमीट केलो. हातून एक मातशे दाखवूंक सोदता ते परतो तो स्लाइड येतलो. मलप्रभा ट्रॅव्हल जाता 100 किलोमीटर. मागीर एक रेणुका सागर डॅम आसा ही तांणी बांदलेली समवेअर इन 1974. जेन्ना ही डॅम बांदली तेन्ना हुबली आनी धारवाड तांकां भरपूर उदक मेळपाक लागलें. आयज पासून तांकां 24/7 उदक मेळटा हुबली आणि धारवाड. आणि ही पळय प्रोपागंडा केल्या की देर इज शॉर्टेज ऑफ वॉटर उदक ना पिवपाक उदक ना ह्यो सगळ्यो फोटी. आयज पासून 24/7 थंय उदक मेळटा कोणेय चॅक करपाचें. आता जालां कितें थंय लोकांक आशा जाल्ली आसा. थंय ऊस रोवपाक तांणी स्टार्ट केली. ताजो असर कित्याचेर पडटलो आनी कसो अफेक्ट जातलो तो हांव नेक्स्ट फुडें स्लायडीन येता. आता हाची लढाई आमची चालू आसा. टायगर रिझर्व की जे म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी थंयसान टायगर जावं लेपर्ड जावं ब्लॅक पॅन्थर जावं तरेतरेची जनावरां तांकांय अफेक्ट जाल्लो आसा. इतले डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आसा इतली झाडां कापलेली आसा. थंय डॅम बांदता म्हणून खुबशीं झाडां कापलेली आसा. आयज आमच्या गांवांनी मेळपाक लागली. म्हाका दिसता थोडे फावट तांकां जर उदक ना जाल्यार अशें इन्फॉर्मेशन उपकारना की बाबा पावस येवपाचो आसा आनी पणजे इज एम्फिबियन सिटी सगळ्यांक खबर आसा. स्विमींग करूंक जाता आनी कितें करूंक जाता स्मार्ट सिटी. थंय येवंक उपकारना आमचे वाघ बी जाता. तो टायम आयिल्लो आसा. इतलेंच उरलां. आता हाचेर आमी मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंटाक लेटर बरयल्ली 23 सप्टेंबर 2024. 23 ऑगस्ट 2024 हांवें लेटर बरयल्ली डिमांड करून की इमिजिएटली आमचे टायगर रिझर्व डिक्लेअर जावपाक जाय नोटिफाय करपाक जाय. सो ताणें म्हाका लेटर रिप्लाय केली 30 सप्टेंबर 2024 मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट. आणि ताणून तो क्लियरली सांगता स्पष्ट करून सांगता आम्ही रावता ह्या सरकाराक सांगले म्हणटा तांकां जाय नोटिफाय केल्ले. सो हो सरकार कित्याक हाडयता हे पळय एक्सपोज जाल्ले आसा. हे हांवें क्वेश्चन विचारलेले प्लस आमी लेटर बरयल्ली. सो ताणें क्लियरली सांगला विदाउट डाउट गोंयचो सरकार ते रावतात सेंटराक डिक्लेअर करपाक गोंयचो सरकार करिना. आता
ही स्लाइड पळय आसा हांगा आमकां पळय दिसती पडटा दिस इज द वेस्टर्न घाट्स. सो वेस्टर्न घाट्स तुमकां खबर आसा वन ऑफ द 10 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड युनेस्कोची. आणि वेस्टर्न घाट्साक लागून आमची पळय पेनिन्सुला आसा, इंडियेची आख्खी पेनिन्सुला आसा ही पळय सारकी पेनिन्सुला पळय आसा ती ग्रीन आसा बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स प्लेज अ व्हेरी क्रिटिकल रोल. आणि खूपशी वर्सां जाली वेस्टर्न घाट्साचेर अटॅक जाल्लो आसा. वेस्टर्न घाट्सा कडेन डिस्ट्रक्शन चालू आसा. पयली एक घाटगील कमिटी फॉर्म जाल्ली, ताणे आपणाचो रिपोर्ट दिलो. ताणे स्पष्ट करून सांगले कशे कशे प्रोटेक्ट करपाक जाय वेस्टर्न घाट्स. बट वेस्टेड इंटरेस्ट एग्री जाले ना. सक्सेसिव्ह सरकारांचेर प्रेशर घालून मागीर कस्तुरी रंगम रिपोर्ट आयलो. ताणे रिड्यूस्ड इट बाय ऑलमोस्ट 40-50% रिड्यूस केले ताणे, तरी सॅटिस्फाईड ना. आता पळय वायनाड कितें जालां तुमकां खबर आसा. हे रिपीट जावंक उपकारना. वायनाड इज अ वॉर्निंग सिग्नल की वेस्टर्न घाट्सा कडेन खेवत जाल्यार कितें जातलें पळय. लँडस्लायडीन तुम्ही पळयलां कशें डिस्ट्रक्शन जाल्लें पळय. आणि हे पळय दाखयता रायटार कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र ती एरिया वेर डिस्ट्रक्शन इज हॅपनिंग एंड वी आर लायिंग इन इको सेन्सिटिव्ह झोन कॅटेगरी 1. थंय कॅटेगरी 1, 2, 3 आसा. वी आर इन हायेस्ट कॅटेगरी 1. Then how Karnataka can be allowed to undertake this type of destruction in the form of dams and stopping Maday? हे गोयच्या सरकारान आर्ग्युमेंट घालपाक जाय. We are in category 1 eco-sensitive zone of Western Ghats. वो आर्ग्युमेंट कित्याक घालना? हे एनआयओन स्टडी केला, फक्त उदकाचेर केला. उदक खंय वेतलें कितें? These are the things that research papers are showing. आणि ह्यो पळय बॉर्डरी आसा. आमी म्हणटा कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा बॉर्डर. ह्यो बॉर्डर कंटेम्पररी आतां गेल्या त्या बॉर्डरी. हे दर्या फ्लो जाता सिन्स बिफोर ह्युमन बिंग्स केम टू द वर्ल्ड. मनीस येवच्या पयलीं हे दर्या व्हांवता. सो आमी कोण हे दर्या डायवर्ट करपाक बॉर्डरीचेर? The border is only on map to divide the geographical these of states. हे पळय रेड जाता. दॅट इज रेड क्वेश्चन आसा. हे टू हायलाइट इको सेन्सिटिव्ह झोन कॅटेगरी 1. हे रिसर्च पेपरान क्लियरली बरयल्ले आसा. तो पळय स्लाइड आसा इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द स्टडीज. पळय IISc बेंगलोर. IISc बेंगलोराचेर बेस्ड ऑन ही स्लाइड प्रिपेअर जाल्ली आसा. आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन कॅटेगरी 1 हे आमकां फुटप्रिंट दिसती पडटा. हो एक फुटप्रिंट, हो एक फुटप्रिंट, हो हलतारा, हो खालसा आणि हो बंडुरा. सो how can Goa government keep quiet? हाचेरूच आवाज जर केल्लो जाल्यार सुप्रीम कोर्ट इमिजिएटली डिसिजन घेवपाचे. रेड झोन इको सेन्सिटिव्ह झोन कॅटेगरी 1 असले कांयच करूंक जायना. 3 डॅमा येता कर्नाटकाचे फुल्ले आम विच इज क्रिमिनल. आणि हे तर येत जाल्यार वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली विंड्स पळय येता विच ब्रिंग्स रेन्स टू गोवा एंड नॉर्थ कर्नाटका. हे स्टॉप जातले. हाचेर असर कितें पडटलो? What will be the damage? What will be the destruction? Long term effect ते आम्ही दाखयता. आता जे आम्ही सांगुल्ले कशे उदक भितर येता पळय ते लाईट ब्लू पळय आसा ती म्हादय वायल्ड लायफ सँक्चुरी फीड करता. आणि हे पळय एरो आसा ते दाखयता आमचो दर्या आसा, बे अरेबियन सी आसा, हे सगळे आमचे मांडवी आसा, आमचे जुवारी आसा, ते उदक सलाईन उदक, खारे उदक हे एका डायरेक्शनान येता. आणि जो पळय तो म्हादयचो उदक पळय येता दॅट कम्स विथ
high pressure and it ensures की saline water आमचे जमनीन येना पळय तशें उलटा येना पळय तशें. That means salinity is maintained आणि आमकां पिवपाक उदक मेळटा. नॉताकूच न्ही, हे आमची एक रॉंग हे आसा की म्हादय डायवर्ट करीत जाल्यार फक्त नॉताकूच त्रास जातलो ना, आख्खे गोंयभर आमचो दूधसागर बंद पडटलो. दूधसागराकूय थंयसान उदक येता, त्या खातीर डिफरंट डायरेक्शन आता. 43% of north itself will get affected. हे पळय स्वीट वॉटर ऑफ फ्रेश वॉटर पिवपाक येता ते मेळच्या सुवातेर आमकां हे पळय खारें उदक भितर सरतलें. Your soil will get damaged. तुका रोवपाकूय मेळचें ना कितें. The salinity will increase. So this is the type of damage. आणि दुसरें तो मलप्रभा पळय, मलप्रभा पळय कॅचमेंट एरिया आसा ऑलरेडी 80% ऑफ द कॅचमेंट एरिया. आणि सांगला पळय तशें हुबली आनी धारवाड 24/7 ताका उदक अवेलेबल आसा ऑलरेडी. 1974च्या हातून पासून भरपूर उदक आसा आणि भरपूर उदक आसा म्हूण कोणें थंय एक फावट खूब वर्सां पयलीं शुगर केन कल्टिवेशन स्टार्ट केलें. शुगर केन एकटो केलो, दुसऱ्यान केलें, अशें करून करून थंय कारखाने आयले. सो दीस डाउन स्ट्रीम हे पळय ट्रायंगल आसा ते पळयत जाल्यार हांगा सगळ्याक तांकां उदकाची गरज आसा. नाव नॉट ओनली शुगर केन, तांणी एक फॉल्स नॅरेटिव्ह क्रिएट केला. उदक ना पिवपाक उदक ना, पिवपाक तर उदक ना जाल्यार एक मल्टीनॅशनल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, तुम्ही जाणा 2 व्हडल्यो कंपनी आसा, नाव घेना, तातूंतली एक कंपनी थंय आसा. दे आर युजिंग मोर देन 1 lakh लिटर्स ऑफ वॉटर एवरी डे. डेली 1 लाख लिटरा वयर उदक यूज करता, जाल्यार तुमकां शॉर्टेज कशी जाली. सो कसलो पळय ते फॉल्स नॅरेटिव्ह ताणें क्रिएट केला पळय ते. उदकाची शॉर्टेज आसा जाल्यार ती सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बंद करात. सो हांगा पळय ते ट्रायंगल आसा, दॅट इज द प्लेस वेर थंय सगळे शुगर केन फॅक्टरी आसा, दुसरे कारखाने आसा. शुगर केन इज अ गजलर, वॉटर गजलर, ताका उदक जाय. सो ही आशा बंद जावची ना, ही आशा बंद करपाक जाय. आता हातूनच आम्ही दाखयला दॅट इज एक्सटेन्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. ते ट्रायंगल दाखयल्ले पळय तातूंत कितें जाता पळय ते जरी शुगर केन मागीर त्यो फॅक्टरीज आसा, प्लस तांचे कडेन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज आसा विच इज युजिंग लॅक्स ऑफ लिटर्स ऑफ वॉटर एवरी डे. सो इतले जर आसा जाल्यार तांणी एक फॉल्स नॅरेटिव्ह क्रिएट केला की शॉर्टेज आसा उदक, विच इज नॉट द केस. आता हातून फक्त 2च डॅमां दाखयता आमी जी गोवा डायरेक्ट अफेक्ट जाता पळय ती. हे एक डॅम आणि दुसरे हे डॅम. जेन्ना ते डॅम बांदले आणि उदक बंद केले जाल्यार हांगच्यान पळय उदक येता ते बंद जातले. आणि ते बंद जातकूच ऑटोमॅटिकली जे खारें पाणी आसा ते इट विल कम इनसाइड. एक फावट ते भितर आयला, सांगला तशें आमची जमनी पिड्यार जातली, आमकां उदपाक पिवपाक उदक फ्रेश वॉटर आसचें ना. एंड फायनली वॉट विल बी द इफेक्ट आमचे गोंयचेर, आमच्या वेजिटेशनाचेर. आमची पळय आमी म्हणटा ती एल्गे पळय जाल्ली, मरीन फॉना जी आमची रिवर म्हादय वॉज ब्रिंगिंग द न्यूट्रियंट्स, डेड वूड, डेड एनिमल्स, पानां झाडां पडलेली, आणि ती ग्रीन आल्गे पळय फीड करताली, ताका लागून कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वॉज हॅपनिंग. म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड वॉज बींग ट्रॅप आणि सारकी ओशनाच्या जमनीर व्हरून धरताली. ते बंद जातले. ते ना जाल्यार आमचे नुस्तें आसचें ना, आमचे लायव्हलीहूड नुस्तेकारांचे जावं नेव्हिगेशनाचे एव्हरीथिंग विल गेट अफेक्टेड. उदक पिवपाक आसचें ना, ते ना जाल्यार आमची झाडां आसची ना, आमची जंगलां आसची ना, फुल वेजिटेशन विल ड्राय अप. आणि आमचेच न्ही, इवन खानापूर आणि बेलगाव डिस्ट्रिक्ट फुल विल गेट डिस्ट्रॉयड.
not only going to affect Goa, it's going to affect Karnataka. But त्या साइडीक जी ग्रीड पळय आसा पैशांक लागून फॉर दॅट कॅश क्रॉप, फॉर शुगरकेन क्रॉप, ताका लागून हे सगळे चलना पहिले डायवर्ट करप. सो ही आमी थोडक्यानूच तुमकां दाखयला कसो असर पडटलो तो. आनी जनावरांचेरूय गोंयचो सरकार टायगर रिझर्व कित्याक डिक्लेअर करिना? कोणाचो प्रेशर आसा तांचेर? एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्टर कोणाच्या प्रेशर अंडर काम करता? ताका खबर ना हो असर पडटलो म्हूण? सीएम कित्याक वोगी रावला? सो हे 3 डॅम पळय आसा, बंडोरा, खालसा आनी हलतारा, हाचेर काम इमिजिएटली बंद जावपाक जाय. वी कॅनॉट अलाव दीस डॅम्स टू कम. वी कांट अलाव the water to be stopped and diverted to Karnataka just to satisfy the greed of sugarcane cultivators. आणि लास्ट आमची आसा एक सायंटिस्ट डॉक्टर टी.व्ही. रामचंद्रन IISc, ताणे खूपशे स्टडी केला like many other scientists. आणि जेन्ना इको सेन्सिटिव्ह झोन कॅटेगरी 1 जेन्ना डॅम्स घालून डायवर्ट करून the 1000 स्क्वेअर किलोमीटर ऑफ ग्रीनरी जंगल ते ना जातले. कित्याक झाडांक लागून उदक येता, उदकाक लागून दर्या जाता, दर्याक लागून द होल वेजिटेशन, होल पेनिन्सुला ऑफ इंडिया इज सर्वायव्हिंग. ते तर ना जातले जाल्यार दिस इज द सिनेरियो वॉट वी आर स्टेरिंग एट. गोवाच न्ही, इवन कर्नाटका डेझर्टिफिकेशन म्हणतात ते स्टार्ट जातले. सेम फोटोग्राफ तुमकां दाखयला, ग्रीन आशिल्लो येलो जालो आनी आता दिस इज द सीन. कित्याक हे एरोस पळय आसा साउथ वेस्टर्ली त्या डायरेक्शनान फक्त सलाइन वॉटर दर्याचे येतले, ग्रीनरी काबार जातली, ग्लोबल वॉर्मिंग वाडटले, टेम्परेचर वाडटलो, आमच्या जंगलांनी झाडां सगळ्या जे लॉस एंजेलस आणि अमेरिका जाता पळय तशे उजो लागतलो, वायल्ड लायफ फायर्स वील हॅपन. आणि फायनली नायदर मलाप्रभा विल रिमेन नॉर ए शुगर केन वाले कोण आसा ते काबार जातले. This is the short-term, greed-driven idea of building this dam and diverting Bhadai. So, हातून हांव एक obliteration of Goa, आमची आयडिया आसा गोंयची, आमी गोंयकार म्हूण आसा, आमचे गोंय आसा आनी गोंयकार आसा, कोण उरपाक ना, सगळे काबार जातले. आणि हे तर सांबाळपाक जाय. आमच्या सरकारान दिस हॉलिस्टिक स्टडी जी आसा ती स्टडी घेऊन सुप्रीम कोर्टान मांडपाक जाय. नॉट बेस्ड ऑन सम इल कन्सिव्ड सम हायड्रोलॉजिस्ट एंड आयोचो म्हणटा काय असर पडपाक ना, तो फक्त उदकाचेच पळयता. आमी जे पळय दाखयला इट इज मच मोर एक्सटेन्सिव्ह. आमी फक्त थोड्या टायमान टेकिंग सम मेन पॉइंट्स फ्रॉम डिफरंट स्टडीज हे तुमच्या मुखार दवरला. अख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसपाक जाय. आणि ताजे उपरांत काल आमी प्रेसिडेंट आनी प्रेसिडेंटा कडेन आमी डिस्कस केला. एक हे ताणें कशें सांगला, हे डॉक्युमेंट्स आमी जे गोंयच्या बद्दल सारखे तांकां पातयेता, आमी जी लढाई स्टार्ट केल्ली आसा सुप्रीम कोर्टान मिसेस निर्मला सावंत आनी डॉक्टर राजेंद्र केरकर तांकां आमी हे डॉक्युमेंट दितले. प्लस आमी आमच्या गोंयकारांक लागून आमची फुडली पिळगी आसा तांकां लागून एक आमी एक ल्हानसो व्हिडिओ केल्लो आसा which can be circulated on WhatsApp across the world. गोंयकारांच कडेन न्ही, हे कर्नाटकाकूय हो वचनी व्हिडिओ, आख्खे इंडियेक वचनी, आख्खे जगभर वचनी. दिस इज इन एनिमेटेड फॉर्म. कशे गोंय डिस्ट्रॉय जातले, कशे
कर्नाटकाय डिस्ट्रॉय जातले. How Western Ghats will be destroyed. How global warming will happen. So, I would request our president मागचे फुडे येवचे आणि आम्ही रिलीज करूया एक व्हिडिओ. आमचे दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मागचे या. आम्ही तुमच्याकडे शेअर करतले. अरे सोपे Well, also. And you reach that? This biodiverse forest of 700 square kilometers is responsible for heavy rainfall, and therefore this region is called the Chirapuchi of the south. Because of these very large wildlife sanctuaries, there is heavy rainfall in the region, which makes the rivers flow in Goa and North Karnataka and prosperous. Goa is a land of coconut, cashew, mango, and many varieties of trees, and fields of rice, fishing, and tourism are also booming in Goa. The North Karnataka region is also prosperous because of the east flowing Brahmaputra River. There are a lot of sugar factories and sugarcane farmers. There are more and more sugar factories and sugarcane fields emerging, and therefore there is an increase in the need for more and more water, as the sugarcane crop requires more water. The setting up of new industries and more cultural plantations has resulted in a lot of deforestation too. This has made the Malaprabha River a water deficit river. To cater to the increase in demand for more and more water, the Karnataka government is constructing 7 dams on the Madevi River to divert the water to Hubli and Dharwad, 100 kilometers away. This will completely stop the flow of water to this entire forest region, and this will affect several hundred square kilometers of rich biodiverse forests. In Goa, the rapidly flowing Madevi River stops the salt water from entering inland. If the flow of the waters of the Madevi River is reduced, the salty seawater will ingress inland into Goa, turning the groundwater unsuitable for drinking or agriculture, creating a massive water crisis in Goa. Think about a forest without the flow of the river. The forest and its wildlife will struggle to exist. Eventually, there will be a huge reduction in rainfall in the entire Goa and North Karnataka region. Initially, the forest will begin to dry, and there will be wildfires in the summer season, which will be catastrophic. Recently, we saw the destruction caused by wildfires in Los Angeles. When the river flows into the sea, it carries a lot of water and water from the forest to the sea, and this acts as a nutrient to the marine life in the sea. This organic forest waste further creates marine flora and fauna, which in turn creates marine life. The whole marine ecosystem comes into existence, which is why Goa gets a huge catch of fish. The market diversion will adversely affect the fishing industry in Goa. Finally, there will be desertification of the Goa and North Karnataka region, which will increase the temperature drastically. Goa will no longer be a paradise, and eventually this will affect tourism, farming, and fishing. Because of global warming, the sea levels are already rising, and Goa may be facing the ingress of seawater inland. This, coupled with the slowage of the Madevi River and the reduction in rainfall due to damage of the forests, will create a disastrous situation for Goa. Now is the time to stand up and say no to the Madevi diversion to save Goa. पण आम्ही देखतो ये डॉक्युमेंट्स
डिसाइड सीएमाक दितले आमी म्हणजे सरकाराक यूज करा म्हणून आणि आमी एक अपील करता सीएमाक की आमी एक युनिटी दाखोवपाक जाय गोंयकार कशे वी एक्ट एज अ स्टेट्समॅन 40 MLA आणि 3 MP घेऊन चल या दिल्ली जसे आम्ही आता ऑपरेशन सिंदुरान काँग्रेसान कसे सपोर्ट दिलो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक मोदी सरकाराक आम्ही असं तुमच्या बरोबर लढाई करूया तसे आम्ही सांगतात फ्रॉम काँग्रेस पार्टी सगळ्यांक एक करूया सगळे या 40+3 या आम्ही प्राईम मिनिस्टराक सांगया आमची म्हादय डायवर्ट करून दिवचे ना हो आमचो रिक्वेस्ट एंड अपील टू द चीफ मिनिस्टर Goa should unite and it is the duty of the Goa government unite करून पुढे व्हरपाक लढाई हांगा आमी we should not see on party lines युनायटेड म्हणटा पण आरजेपी म्हणटा की तुम्ही पार्लमेंटात म्हादय उतर केन्ना काय उलयना अरे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर आमी काडला मरे आय वॉज द वन हू स्पोक तुका जाय जाल्यार स्पीच दिता नाल्यार गुगल कर तूं पळय बीजेपी तांचेर सांगता हे उलय म्हणून ते आयकता ताचेर आमी काय हे करना दे शूड हॅव देअर इंडिपेंडंट ओपिनियन नॉट लिसन टू द बीजेपी द मास्टर्स एंड टॉक ताचेर आमी काय हे करना आमची अशी फाईट फॉर गोवा विथ फॅक्ट्स विथ रिसर्च पेपर सीएमआन आयज म्हटलं की सांगत ते पर्सनल ते आमी आमच्या प्रेसिडेंटान आन्सर केला ऑलरेडी नाही कालचं आयचं बरोबर कितें म्हण आम्ही सांगू नका एनआयओचा रिपोर्ट आम्ही मागवून आशिल्लो म्हटलं पर्सनल पर्सनल रिपोर्टच म्हटलं पळय 1 जानेवारी 2019 तेन्ना म्हाका दिसता एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो बाब निलेश काब्राल तेन्ना एज पार्ट ऑफ गोंयचो आवाज आमचे डेलिगेशन गेल्ले तातूंत बाब स्वप्नेश शेल्लेकर बाब रोशन मतायस आणि खुबशे आमचे वांगडी आशिल्ले आणि ताका आमी सांगले तुजी पळय टीम आसा न्ही ती कोण गोंयकार ना ते टिमीन पातयेनाका आयज इंडियेच्या सरकारान कितें सांगलें ती सेलेबी म्हणून कंपनी आसा टर्किश आमी पातयेवपाक जायना इंडिया पाकिस्तानाचे लढाईन व्हॉट इज सेलेबी कित्याक टर्कीन तांकां सपोर्ट केले तर सेलेबी गोंया कितें करता सेलेबी बॉम्बे कितें करता सगळे एअरपोर्टांचेर ते आसा दे कॅन बी अ डेंजरस एंटिटी तशेंच हांव विचारूंक सोदतां 3-4 एक्सटेंशन दिले कोण ते आमचे बदामी ते कर्नाटकाचे आमी तर हे करिना बट वाय हॅव दॅट डाऊट आमचे गोंयकार ना क्वॉलिफायड केपेबल ना इतली एक्सटेंशन दितात It is not about giving extension, it is an insult to the Goan engineers. तुम्ही गोंयच्या इंजिनियरांक पातयेना सो थंय जेन्ना तुम्ही विचारले डाऊट आसा काय डाऊट हो दिस इज द डाऊट that you are not trusting Goans to fight the battle. Captain, are you facing any challenge to talk to your Congress counterparts in Karnataka, persuade them to have a discussion? Not at all. Not at all. Case is in the court. We have to fight to win. Even the High Command had told Pakistan 2 वर्षा पहिली you have to fight for Goa. Let them fight for Karnataka. This is your right. How can we allow somebody else to dictate terms? But do you all keep a discussion on these things? No. Not required at all. When we are backing the government, आम्ही गोयच्या सरकाराक back करता, win this case. But थोडे महिने झाले we got in touch with some NGOs in Karnataka. तांकाय आमची भासाभास झाली, डिस्कशन झाले, we shared notes. And they were also convinced that yes, गोयात न्ही कर्नाटकूय डिस्ट्रॉय जावपाचे आसा. आता ते NGOs तांच्या सायडीक लढाई स्टार्ट केल्या. They have been having extensive awareness programs there. Belgaum district, Khanapur district, people are now angry. They want diversion naka. Because if Madha is diverted, they are also destroyed. Secondly, एक महाजन कमिशन म्हणून आयले खूप वर्षां पयलीं. It is about deciding खंयचे एरिया महाराष्ट्राक पडटले, खंयचे एरिया कर्नाटकाक पडटले. याद आसा खूबशी झगडी जाताली
लोक रायट्स जाल्ले मेल्ले. What did Mahajan Commission say? Some areas they say it belongs to Maharashtra, some areas belong to Karnataka. When this thing has not yet been implemented, तुम्ही या म्हादय which is आमकां खबर ना त्यासाठी गोंयचे तर आमी फायट करता आमकां जाय म्हूण. Between Maharashtra and Karnataka there is a dispute. Which will go which side? Then how can you divert? How can you build these dams when Mahajan Commission has not been implemented? Legally point जाल्यार खुबशे आसा. हे गोंयच्या सरकारान हाडपाक जाय, यूज करपाक जाय ऑल दीस आर्ग्युमेंट. They have to get in touch with Karnataka, this Maharashtra. If you tell me I will initiate talks with Maharashtra rather than Karnataka, बाबा तुम्ही त्रासान तुमचे हे केला बंद केला. Let's join the hands and fight. बट बीजेपी सदांच म्हणटा की कर्नाटकान गव्हर्नमेंट काँग्रेसचो आसा, सो तुम्ही डायरेक्ट काँग्रेसी कडेन कित्याक उलयना की बंद प्रोजेक्ट करचो न्हू म्हणून. अरे डबल इंजिनाचे सरकार. प्रधानमंत्री कोण? प्रधानमंत्री कोण या देशाचो? भारतीय जनता पार्टीचो मरे. मुख्यमंत्री कित्याक मिटींग लायना तर? आमची इन्चार्ज हू इज फ्रॉम कर्नाटका, शी हेज टोल्ड द चीफ मिनिस्टर that you tell your prime minister to have a meeting. She has said I'll get my chief minister. जेन्ना काँग्रेसीचे सरकार आशिल्ले, जेन्ना केंद्रान या देशाचो प्रधानमंत्री काँग्रेस पक्षाचो आशिल्लो, तेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन गेल्ले गोंयच्यान. याद करात. आमच्या लिडर ऑपोजिशनान फ्लोर ऑफ द हाऊसात मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले की सगळ्या पार्टीचे डेलिगेशन घेऊन या म्हणून. कित्याक व्हरना मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्र्याकडे गोंयच्यान ऑल पार्टी डेलिगेशन कित्याक वचना? हाचेर तुम्ही मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करपाक जाय. जेन्ना गोंयच्यान डेलिगेशन गेल्ले तेन्ना तो म्हादय वॉटर ट्रिब्युनल फॉर्म जालो. याद करा. सो म्हाका दिसता कर्नाटकाच्या सरकाराचे बोट दाखवून मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्याकडे मिटींग घेऊन हो प्रश्न सॉल्व्ह करपाक. तुका दिसता की डीपीआर पासून 28 डिसेंबर 2022 केंद्रीय सरकारान पास केलो. 28 डिसेंबर कोण आशिल्ले थंय? बीजेपी सरकार. आणि स्टेटानूय बीजेपी सरकार आशिल्लो थंय आणि हांगाय बीजेपी सरकार. सो हू इज द कल्प्रिट? ट्रिपल इंजिन, ट्रिपल इंजिन आशिल्ले. ताणी डीपीआर स्टार्ट करूं ना, अप्रूव्ह करूं ना ताणी. आणि अमित शान वचून अनाउन्स केल्ले आमी डीपीआर अप्रूव्ह केलो म्हणून. इनडायरेक्टली डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा ताणे अनाउन्स केले. Captain, do you think the closure of sugarcane factories and other industries would help this region, and then there will be less stress in letting Mahaday to go? See, this is simple. You manage your requirement with what is available to you. आमचे divert कर नका. Our river which is coming, Mahaday, it is feeding, it is a lifeline. That is why we call it our mother. तुमचे पै कितें आसा? There is sufficient water for drinking. पण तुम्ही sugarcane, which is the water guzzling plants, they start केला तुम्ही. You want to increase now. That is why they want more water. Finally, whole idea is to meet the requirement of the sugarcane growers. Why at our cost? तुमच्याकडे किती असं ते मॅनेज करा, नॉट बाय डायव्हर्टिंग आर रिव्हर. शुगर फॅक्टरी काय पॉवर प्लांट खूपशे पॉवर प्लांट असा, स्टील प्लांट असा. तांकां सगळ्यांक उदक जाय. तांकां सगळ्यांक उदक जाय न्ही. हय. नॅचरली शुगरकेन लॉबी इज व्हेरी पॉवरफुल सगळ्यांक. President, annual report will be impact to Goa, according to you? Annual report. आता इतले No, I'm asking you. presentation. No, I'm asking you, President. I'm asking you. He showed a detailed presentation that how Goa will be affected if Mahaday is diverted. So I don't understand your question. No, that only. We have shown a detailed presentation. If Mahaday divert झाली जाल्यार गोंयांत गोंयची इकोलॉजी कशी काबार जातली हे दाखयलें मरे. We share this all these That shows that NOI report is totally This report. defunct. This NI report. We are giving you a study which is carried out by IIT Bombay, IISc. IISc,
then advanced earth and space science, which they have carried a detailed report on the ecology, how it will be disturbed. So we'll share this report with you. But when this report came? It is. No, I'm asking you. Which report you are saying? This same report, NI report, which you are saying right now. NIO report आम्ही रेफर करणार. NIO report is defunct. Okay. We are not IIT talking about. Bombay and they mentioned when they were released, when those papers were released. Over a period of time. Over a period of time, So and now these- it's available in the public So domain. these were reports were already there with the present government, which is No, correct. त्यांच्याकडे काय ना म्हणून आम्ही आता त्यांना काहीच दिता. नव्हतं तुम्ही present. हाय. So we are going to hand over it Hand over. to Nirmala Saab. Because she is a petitioner. She is, आम्ही अख्ख्या गोंयकारांचो तिचेर ट्रस्ट आसा. In addition, हे 4 report, these are all the references, research papers, so many documents. हे immediately सरकारान should start collecting all this. Besides this report, इतल्या लोकांनी maybe आनीक आसतले. These are there in public domain. इतलो तरी इंटरेस्ट घेवपाक जाय. टाइम ना रे, कशें करतात? Isn't it surprising that you are quoting these reports and you're saying that neither the Sarkar, neither the people who are fighting have these access to these? Because in the legal fight, they have not taken into consideration this. The impact. That is the problem. All these research papers and studies. This is the problem. So we are saying, that's why we are saying we are giving you, please make use. We are trying to make your fight more stronger. Legally we will become stronger. Scientifically we will become stronger. Thank you.